विजय बाब मॉवीन बरो हॅपी दिसना या दिसांनी न्हय कितें कारण आसुये पोझिशन आसा पूण पावर ना पावरानूच त्रास केला न्हू तेका इतली वर्सां कितें सांगता भाई तूं हा कितल्या आमदारांक पावर आपली खबर आहा पावर म्हणजे पण मॉवीन तर भायर सो मोवीन दाखयता एज इफ ही इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अशें कशें दोन्ही भाशेन कशें वागतात रे मनीस आता तू म्हाका सांग ना तू सांग आता सरकाराच्यो कितल्योश्योच ह्यो आहा भानगडी कमिटी आहा सरकाराच्यो कमिटी आहात ओके मागीर ह्या कमिटीनी एकूय कमिटीन म्हाका ते चेअरमॅन म्हणून करना अरे करचेच ना ते कित्याक करना अरे तू आरसो कोणे फोडलो तो सांगतलो हे आणि तुका बॅटिंगूय जाय आणि खेळोंकूय जाय त्यांच्या बरोबर अशें तुजी अपेक्षा अशें कशें जातलें हे बरें मरे तुजें हे एक म्हणजे तू सरकाराची बारा वाजोवपाक जाय म्हणटा आणि दुसरे कडेन तेंच्या कमिटींचो हेडूय जावपाक सोदता हे कसल्यांनी पळय माझी सिंह गर्जना ऐकून ताका घाम आयलो सामको आता हांव तुका एक केस सांगता जेन्ना ओपोजिशन आसता पळय तेन्ना तुमी फक्त केस सांगतात आणि जेन्ना तुमी टीसीपी मिनिस्टर आसता पळय तेन्ना तुमी फक्त सुटकेस सांगता म्हाका सांगात तुमीच आतां सगळे अशे एका माळेचे मणी न्ही कोणाक दोळ्याक उदक लायता ते दोळ्याक उदक लायता ते सोडून दी उदक तू इतलो कित्याक घामेतायस आर्जीक तू सामको बरो आहा खंय घट आहा काय अर्थ कितें आहा तो तुजी चुकना रे माझी पर्सनॅलिटी जशी आहा की भल्या भल्यांक घाम सुट्टा ओके आर्जी म्हणजे रे राहुल गांधीक तू घट आहा कॉन्टॅक्टान आहा काय म्हणटा लोकांचे बरे चिंतप आणि बरे करप हे आमचें काम न्ही अशें कोण म्हणटा शाहजहान ते शाहजहान म्हणून कितें वेगळेंच प्रकरण जालें सामकी म्हळ्यार केदी व्हडलो मद हो मद न्हू हो मदनाचो बाण काय जणू अरे तर शाहजहान नेमके कित्या खातीर येयले ते मातशें पळयता मरे शाहजहानाक पुनर्जीवित करून गोयच्या विधानसभा सभागृहाच्या इतिहासात अजरामर जावपी गोविंद गावडे कडेन उलयता की शाहजहान नेमको येयलो खंयच्यान तकलेन